पांढराक सुरवात तुजे कडच्यान करता कारण आमी हाजे मुखार मागीर नोकर भरतेंतलो घोळ जो तुगेलो आमदारांनी उलोवन दाखयलो विधानसभेक ह्या सगळ्या गजालींचेर या पण सुरवात करया आमी ताजमहाल आनी कला अकादमी जाका आमी म्हाका दिसता कालच्यान जे जे सोशल मिडियाचेर चल्लां आनी जे रिएक्शन्स येतात ती जर पळयल्यार आमी कला अकादमीचें नामकरण जें आसा तें ताज अकादमी म्हणून करपाक शकतात. सो पांढरक फर्स्ट डीड यू एक्सपेक्ट गोविंद गावडे टू से इट आनी एकदां ताणें म्हणटकीर जे परिणाम जाले ताजी तांकां कल्पना आशिल्ली काय कितें? म्हाका दिसता कदाचित आमी अनेक वेळा म्हणटा की ताजमहल बांदतना कोणी टेंडर काडूंक नाशिल्ले. म्हाका दिसता त्या फ्लोन तो उलयलो आसतलो आपणाक स्वताक हें करपा खातीर. अदरवायज हो जो संदर्भ आसा मुळात भाजपाच्या विचारसरणीक सुद्दां हे लागना. ताजमहलाचो विशय जर काडलो जाल्यार भाजपाच्या विचारसरणीक सुद्दां लागना. सो भाजपाचो मंत्री जेन्ना अशी उदाहरणां दिता तेन्ना ते खूब अशें म्हणजे फुलीश दिसपाक लागले म्हाका आनी विचित्र असो तेणी तो हेचा प्रसंग सांगला विधानसभेत आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता ताका सोशल मिडियाचेर जो कालच्यान ट्रोल जावपाक लागला ते कारण तेच आसतलें की अनपेक्षीतपणान गोविंद गावडेन म्हाका दिसता हो विशय हाडला आनी त्या खातीर ताका आयज जो ट्रोल जावपाक लागला. किशोर हो जो ताजमहालाचो विशय जो आसा तो आयकलो आनी ज्या तरेन ताणें तो मांडलो ज्या संदर्भात ताणें तो मांडलो आनीक ज्या विशयाचेर चर्चा चालू आशिल्ली तेन्ना ताणें मांडलो वॉज इट सरप्रायझींग आनीक जो रिएक्शन दॅट इट रिसिव्ड? ना 100% कालच्यान ज्या पद्दतीन ट्रोल जाता शहाजहांचो विशय तो जर पळयत जाल्यार इट वॉज सरप्रायझींग. कशें आहा की गोविंद गावडे हो एक कलाकार आणि ज्या तरेन काल विजय सरदेसायन त्या विशयाचेर ज्या पद्दतीन ताका कोंडीन पकडलो वेगवेगळे प्रश्न करून तितूसून कसो सुटावो करप हो तांच्या मुखार खरें म्हणजे व्हडलें आव्हान आसलें आनी त्या वेळार त्याच्या कदाचित ते शहाजहांचो विशय ताका सुचला जायत. आतां विशय असो आसा की जे कमेंट त्या शहाजहांच्या स्टोरीचेर ज्या पद्दतीन कमेंट लोकांनी केला ते जर पळयत जाल्यार शहाजहान जो ताजमहल बांदलो तो आपल्या खर्चान बांदलेलो सरकारच्या खर्चान बांदूंक नासलो त्यामुळे ताका कोटेशन आनी टेंडर काडपाची गरज ना. सरकारचे प्रत्येक काम हे नियमानुसार ताका रुल्स अँड प्रोसिजर्स असतात त्या पद्दतीनूच ते जावपाक जाय. कला अकादमीच्या बाबतीत जे गोविंद गावडेन उलयला की कला अकादमी ही एक आशियांतली सगळ्यांत बरी वास्तू त्याच्या बद्दल प्रश्नच ना. पूण पावसाच्या वेळार पावसाच्या काळात कला अकादमीच्या मेन ऑडिटोरियमान उदक भरता ही गजाल गेली कितलीशीच वर्सां ती गजाल चलताली. आता ती काडप आणि त्या खातीर आपण ते अशा वेगळ्या अनुभव असलेल्या कंपनीक दिवप हे सगळें बरोबर पूण ते प्रोसिजरान जावंक जाय न्हू. ते प्रोसिजरान जर जावंक ना जाल्यार ताका काय अर्थ ना. सरकारची प्रत्येक गजाल ही प्रोसिजरान जावची पडटा. अर्थात ते करिनात पूण दाखोवची तरी पडटा की बाबा आमी प्रोसिजरान केला म्हणून. Joel, I started calling it Taj Academy now. So what was your initial reaction when you heard those comments? It's very bizarre when you have a comparison done to Taj Mahal for the simple reason that Kala Academy is not a private property. I mean it's our state's heritage, part of our heritage. So and you're drawing a comparison which has got no connection at all to here is a subject which is about a tendering process. The question is how did the government pass this 49 crore project of renovation or repair without a tender, and how did it pass through a cabinet note? How are you comparing it even to Taj Mahal? I don't understand, and nobody would understand what he's trying to make out of it. I mean, it's really bizarre that a minister at this level, who is an engineer himself, is making such a comparison. I mean, not acceptable at all.